बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, माय मोगाचो येवकार तुमकां हे मिसा समारंभाक. हे मिसांत मार्ता रोद्रिगीस ही आमची भयणी पासत मागुया स्वर्गीच्या बापान तिका आपली शांतीन घेवं. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केले आमचे भयणी ज्युवल फेर्नांदीस. तशेंच हेर आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांकूय देवाची कृपा आनी देवाचो आशिर्वाद. तशेंच मागुया ऑरविल आनी नताशा वालीस आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात. देवान तांचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूंक मागतना आमच्या गोंयांत ह्यो कोविड-19 वो कोरोना व्हायरसाच्यो केसीस वाडत आसात. कालच्या दिसाक 2293 उणेच उणें 2300 केसीस आमकां मेळ्ळे आनी तांतली कितलींच जाणां मरूंक पावल्यांत. मागुया देवा लागीं देवाची काकुती गुलो मारून आमकां हे पिडींतली राख आनी सांबाळ आनी वेगोवेग पिडींत आसलेल्यांक इलाज आनी पेखवणी फावो कर. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. हे सौभाग्य सदांच अंकवार मारीत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soul
तुया आमच्या एक एकल्याची ते सभा हे जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. कोनवळ्या बाप्पा, पातकाच्या कोणांत पडून गुलाम जाल्ल्यांक आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताचे काल्तिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजी मोगाची भुरगीं केली आनी आमची काळजां सोर्गीच्या संतोशान भरली. तुजो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलेल्या धर्मदुतांनी आनी भाव भयणींनी आयकलें आनी पेद्रू जेरुजाल्याक आयलो तेन्ना सुनोद केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें, सुनोद करिनाशिल्ल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्कुटावन सांगलें, हांव जोपा नगरांत आसलो आनी मागणें कोत्ताना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओल कशी चारूय कोणशांक धरून स्वर्गार जावन संवसारां येवशिल्ल्यान सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीत म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनावरां आनी जिवाणी आनी अंतराळा वेळी सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कोदींच ना. अपवीत आनी मेळ्ळें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनीक एक फावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितळ केलां तें तूं अपवित्र म्हणूं नाका. हें अशें 3 फावटीं घडलें आनी उपरांत सगलें परतून स्वर्गार चडलें. तेन्नाच हांव रावतालों त्या घराच्या उमऱ्याशी ते एक मनीस थांबले. शेजाऱ्यां म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बरोबर वचूंक फाटीं फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेल्या. आत्म्यान म्हाका आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलेलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें, जोपाक पेद्रूक मोडलेल्या शिमावांक आपुणूक धाड. तो उलयतलो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारोन मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सोम्यांच्या ह्या उतराचो उगडास आयलो. ताणें जुवांक उदकां स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आळकूळ घालूंक हांव कोण? हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणूंक ताणें अशें म्हणलें. म्हणटूच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पर्यान देवान दिलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावंक दी. देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. होतू म्हणुया. देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू ताणेता उदकाक व्हांवते झोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अत्रेकता. जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला
ताचे मुखार वेतलो ताचें दर्शन घेतलो. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक, तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या ओर्चित दोंगराची धोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक, तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी चडून वेतां. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक, तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार. Salves por soy soy, salves por soy soy, salves por soy soy, salves por soy soy. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवंडी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजी तीं म्हाका वळखतात. Salves por soy soy, salves por soy soy, salves por soy soy, salves por soy soy. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचेय सव्य आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजून म्हळें, हांव तुमकां सच सांगता, जो मेंढऱ्याच्या गोठ्यान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागोण. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढरांचो गवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या आपल्या नांवान उलो कोत्ता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो आयकतात देखून ताच्या फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान तीं वचनात पूण ताचे सोशिलीन तीं पडून वेतात, कित्याक पोरक्याचो ताळो तीं आयकनात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो कोत्ता आनी तांकां भायर व्हरता. भाव भयणीनो, जेजूचो ताळो आयकूंक आमकां निबेल गरजेचो. जेजू आमचो बरो गवळी. काल आमी बऱ्या गवळ्याचो दीस हो आयतार पाळ्ळो आनी आमी आयकलें जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. आज आमकां हेंच शुभ वर्तमानांत मेळटा. म्हजो ताळो आयकतात म्हजी मेंढरां. पोरक्याचो ताळो तीं आयकनात आनी पोरक्या फाटल्यान वचनात, कित्याक पोरक्याचो ताळो तीं ओडखनात. बाबा भयणीनो, केन्ना केन्नाय आमी पोरक्याचो ताळो आयकूंक पावता. आज संवसारांत इतलेशे ताळे, इतलोसो आवाज, इतलोसो बोबाळ. ह्या महामारीक लागून पुऱ्यान आमचे मोबायल्स, आमचे वॉट्सॅप, आमचे मॅगझिन्स, आमचे पेपर्स कितल्या तरेनी आमकां वी आर बॉम्बार्डड. कोण म्हणटा वॅक्सीन घेनाका, कोण म्हणटा वॅक्सीन घे, कोण म्हणटा वॅक्सीन 6 ते 8 सुमारांनी घे, कोण म्हणटा रोखडेंच घे, कोण म्हणटा कोरोना व्हायरस पयस करूंक उमकें उमकें घेवंक जाय, दुदांत हळदीचो पिठो आनी कितें आनी कितें. कोणाचो ताळो आयकचो असो जायत्यांक बाबा भयणीनो दुबाव पडला. आनी देखून जायत्यांनी भियोनूच हें वॅक्सीन घेवंकूच ना.
तुम्ही वाचून पळोवन जाणत जाल्यार नोकळो हांव आतां युरोपाचे आनी अमेरिकाचे देशांतलो लोक आमचे इंडियेच्या आदाराक पावला. काल 3.5 लाख लोकांक ही पिडा मेळ्ळी. UK सान, US सान, युरोपियन युनियन ह्या युरोपाचे देशांत जाय ते कितें आमच्या भारतांत येवपाचें आसा. पयले सुवातेर ऑक्सिजन, दुसरे सुवातेर वेंटिलेटर्स, तिसरे सुवातेर रॉ मटेरियल्स फॉर कोविशिल्ड वॅक्सीन करूं. फाल्यां सकाळीं पांतेपरार इंग्लंडाकसून प्लेन येवचे आसात ह्यो वस्तू घेवन. आमच्या देशांत आमी देवाचो ताळो आनी सायंटिस्टांचो ताळो आयकूंक ना. आमी दुसऱ्या वदान गेल्या. आमकां दिसलें एक टेंपल बांदुया, आमकां दिसलें व्हडलें मोन्युमेंट बांदुया आनी हाका लागून आमी कोट्यांनी पयशे मोडले. आतां चिंतात ताचे सुवातेर हॉस्पिटलां बांदलेलीं जाल्यार, ताचे सुवातेर ऑक्सिजन तयार करतलीं आमी कारखाने बांदलेले जाल्यार कितले उपयोगाचे पडटले आसता. आमचो लोक ऑक्सिजन नासतना मरत आसा. भाव भयणीनो, ताळो देवाचो आयकना तेन्ना आमी पातकाक आपलेपणाक आनी निसंतणाक पावता. पोरक्याचो ताळो जेन्ना आमी आयकता तेन्ना आमी निसंतणाक पावता. तेन्ना आमी आपलेपणान थाराव घेता. पोरको जावन आसा देवचार. जेन्ना आमी देवाचो ताळो आयकता, गोवळ्याचो ताळो आयकता, तेन्ना आमी सेवेक पावता, उदारपणाक पावता, भाग्यवंतपणाक पावता, भाग्यवंतपणाचो रस्तो धरता. कोणाचो ताळो आयकुया? देवाचो ताळो हो पोरक्याचो ताळो. जायते फावटी पोरक्याचो ताळो सोबीत दिसता, बुलयता, ओडटा आमकां, पूण तो ताळो आमकां निसंतनाक पावयता, आमचें घोट्टण करता, आमकां आमचे मदें फुटी घालता. देवाचो ताळो आमकां जिविताक पावयता. बाबा भयणीनो, हो ताळो आयकूंक आनी जेजूच्या इणांतल्यो मेंढरां कशीं तो दाखयता ती वाटेन ताचे फाटल्यान चलूंक हे मिसांत आमकां कृपा मागुया. बेटोने वेलार गायन गावुया. याज्ञिक गुंडो समोर पिता. C18 page 36. C18 page 36. भयणी बाबांनो,
हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागत. हे तुमच्या थंय बलिदान आपल्या मोराखानी मोहिमी आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दुवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. बापा सगळे देण्याच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी बोबदा. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फाव केलें, तशें सर्गीचो संतोश भोगूंक आपणाक वर म्हूण मागता. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचे सव्य असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परार्थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वैवश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्तेदो भजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो, इबाळलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपून नाईक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाचे नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, सर्गी तुका सोय सोय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हजे रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू नवें येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरभणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेंचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचा उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बायगोवन जुझे तिचो पुती, बायगोवन जेबाज आमचो आस्कारी बायगोवन मिंगेल आनी सोर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक Amen. भयणी भावानो आज आमकां जेजू आपल्या जेवणान पोसता आमी आपलो ताळो आयकून ताचो पाटलाव करूं जेजूचो ताळो आमकां सेवेक पावयता जेजूचो ताळो आयकून आमी भाग्यवंतपणाक पावता जेजूचो ताळो आमकां सासनीक जिविताची वाटेन घालता हो ताळो आमी आयकूंक आनी पोरक्याच्या ताळ्याक आमी कान बेरे करूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया आमचे बापा तुमच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राय चमकूं येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार ककुतीन सोरपातल्यांतली सुटोई आनी सोराखंदांतली वाटाई कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजे दोरनुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं तुमचेय सवय आसूं कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ओ जेजू आमचो बरो गवळी ओ जेजू आमकां एक एकल्याक आपआपल्या नांवान वळखता ओ जेजू आमकां आपलो पाटलाव करूंक आपयता ताचो ताळो आयकून ताचो पाटलाव करतले आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली क्रिस प्रसादा वेलार गायन गावया जेजू मोजा D16 पेज 55 D16 पेज 55 Vitu zjedli, duri tu
movartole, mga sos sunun munsulaka, tori tuje kalis movartole, mga sos sunun munsulaka, tan buklaglaw moja odmiang Jesu. Moje canto sorga velha unia, e Jesu ye tu cachorrada, tu cheshivai os lots makajuna, e Jesu ye tu cachorrada, tu cheshivai Slots makajuna. प्रार्थूया. भोव मोगाळ बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समोरुमणीन तुझ्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नवें जिवन भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून उबण्याची जिवंतपणांत ओतम्या कुडी सयत जेजू बराबर मोहिमेवंत कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडपकार. शेवटाक गायन गावुया आमचे बोरी राव तूं सोम्या. E1 page 76. E1 page 76. Amche bori raw tu somya, anondam ka hallelujah. Amche bori raw tu somya, anondam ka hallelujah. Somya